कितले जाणां खुशाल हा आयज हिंगसर हाजीर जावपाक सगले प्रेज गॉड. ती भयण बाबी सगल्यांच्या हेजेर सांगता सगली म्हणून जेजू कारगा ती खुशाल हा. तिका हे लक्षून पळयता हांव ती हांसत आहा जेजू कारगा. आनी म्हज्याय मनान हे पळयत वतनानूच घातलें विचारपाक सगळी खुशाल हा. ती म्हणटा सगळी खुशाल हा. ती खुशाल हा ती म्हाका दिसता पूण ती म्हणटा सगळी खुशाल हा. प्रेज गॉड. जेजू कारगा न्हू. जेजूक वाखाणणी आनी आर्गांची भेट आमी दिवया कित्याक आमी अशीच आसपाक जाय. आमकां देवान रचूंक ना उस्के खोती काडपाक. आमकां देवान रचूंक ना संवसाराचे सगळे जे कितें त्रास येता तेतून आमी गुलाम जाल्ली. पूण देवान आमकां बरें संतोष भरीत जावपाक एक जिवीत दिला. संतोष भरीत म्हळ्यार सजमता खुशाल. प्रेज गॉड. खुशाल. आमी खुशाल केन्ना आसतली. कशे भाशेन आमी खुशाल रावंक जाता. जेजूच्या उतरान देवाच्या उतरान. पूण जायते फावटी आमी संवसाराच्या उतरान रावन आमी तेचो परिणाम पासून आमच्या जिवितान कहो कितें जाता ते पासून आमी अणभवला. पूण जेन्ना तुका एक वो संतोष तुका ह्या उतरांतल्यान येता तूं खुशाल भरीत जाता ह्या उतरान आनी तुका उतरूच म्हणल्यार सगळ्याकीन व्हडतें. तुजें जिवीत आनी आदलें उरचें ना पूण तुजें जिवीत एक स्वयंभा व्हडतें जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. तुमकां दिसता हें शेत दिसता सायडीच्यान पळय ती कशी काम करतात. ती रेस्ट घेता एक दीस हॉलिडे घेतात ती. आतां हो सिजन न्हू शेताचो सिजन. ती हॉलिडे घेयनात आनी देवाचें राजूच तो हें कंटिन्यू आसपाक जाय. हें तरी आतां आमी तेजो सिजन हा म्हणून तेंकां पळयता पूण देवाच्या राजान सिजन हा ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. सगळी कोई हान ब्लेस्ड अनॉइंटेड. प्रेज गॉड. खूब फावटी आमी खंय भायर सरता मिसाक वयता सकाळची. आतां मिसाक गेल्ले न्हू सकाळी. प्रेज गॉड. कोण कोण मेवता आमकां एक सादें उलोवप कितें जाता कही हा कशी आसा. प्रेज गॉड. आमचो जबाब कितें जाता तेका कितें जाता आमचो जबाब बरी हा. प्रेज गॉड. आतां आमी जाणा म्हणून म्हणटा न्हू सिस्टर पूण आदी आमचो जबाब कितें आसलो. सगळें घरान कितें जाता सून म्हाका कितें कोत्ता सासूमाय म्हाका कितें असल्यो सगळीं उतरां आमच्या तोंडानसून भायर सरतालीं. पूण जेन्ना तूं एक निर्णय घेताय जेन्ना तूं एक डिसिजन घेताय की देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं आशिर्वादीक तें आशिर्वादीकूच उतर तुज्या तोंडानसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. सजमता. सो आमी दीस आनी रात कितें उलोवपाक जाय हें आशिर्वादाचेंच उतर हें भावार्थाचेंच उतर. आतां हो भावार्थ आमकां कहो येता आयकॉन आनी आयकॉन म्हणटा. कितें आयकॉन कसलें उतर आयकॉन देवाचें उतर. ती डिफरन्स आहा न्हू. देवाचें उतर आयकॉन भावार्थ येता. संवसाराचें उतर आयकॉन कितें येता भिरांत येता. प्रेज गॉड. सो आतां आमकां तर भावार्थान आमच्या वाडपाक जाय आनी तोच भावार्थाक उद्देशी आमी देवाक मानवल्ली जाता. सो आमी जाता तितलें हें उतर आमी आयकोपाक जाय. जाता तितलें आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी मानून घेवपाक जाय. जायते फावटी आगोड जाता न्हू जायना आगोड. देवाचें उतर आमकां सांगता पूण आमकां कशे भाशेन बरें दिसता ते भाशेन आमी तें देवाचें उतर आडोन दत्तात. आमकां जाय तेंच आमी कोत्ता. आमी देवाचो खऱ्यांनीच तर आमी देवाचो एक हो आवाज आहा तो आमी आयकोंक तर जाणा आसली जाल्यार देवाचें उतर आमचे कडेन दिसा दिसपोटी उलयता. देवाच्या उतरांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. काळजान आसपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. हें उतर आमच्या काळजान तर आसतलें जाल्यार पयलें हें आयकोंक नाका जाय. शिकोवंकूय जाय. तितून वेळी सारपाक जाय. बेश्टेच उतरान आमी घोट जायना. हो उतर घेवन आमी उतराकूच आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जायना. पयले स्वातेर आमी टायम काडपाक जाय. सगळ्यांक टायम आहा. सगळ्यांक 24 वरां दिल्या देवान फुकटची दिल्या ओ आमी फारीक करता तेका फुकट दिल्या आनी ते फुकट 24 वरां दिल्या तितूंतली आमी देवाक कितली दिता काय. देव आमचेर कायदो घालिना अमकीत वरां दी. पूण देवाचें उतर म्हणटा जोशुआ 1:8 की हे सुनोतीचें पुस्तक तुज्या वोटांचेर आसूनी.
केन्ना म्हणटा ब्रदर? दीस आनी रात म्हणटा. पूण आमी खऱ्यांनीच दीस आनी रात ह्या उतराक वेंग मारल्या काय? खऱ्यांनीच आमी हें उतर आपणायलां काय? वो आमकां हुस्के कोती येता, वो आमकां कितें तावणे येता, वो आमकां कितें प्रॉब्लेम येता, तितूनच आमी घुस्पोन रावल्या. जरी तर आमी देवाचें उतर मानून घेतलां जाल्यार कसले आमच्या जिवितान मोड येवनी, कसलेय जिवितान आमच्या परिस्थिती येवनी, आमी उतराचेर स्थिर आसतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता तर दीस आनी रात देवाचें उतर म्हणटा, दीस आनी रात हें उतर आमच्या वोटाचेर आसपाक जाय. कसलें उतर हा आमच्या वोटाचेर? देवाचें उतर हा. आनी देवाचें उतर तर हा 110% आमकां बावार्थ येवपाकूच जाय. कित्याक देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. प्रेज गॉड. जरी तर आमी हें देवाचें उतर कुशीन दवरलां आनी आमी फकत संवसाराचें उतर घेतलां जाल्यार त्या संवसाराच्या उतरांतल्यान कितें येता? भिरांत येता. भिरांत येता. पूण देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला? कसलो दिला? सगळ्यांक खबर हा? कसलो दिलो आत्मो? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. पूण कितें सिट्युएशन येता तेन्ना आमी कितून बगता? उचांबळाय. प्रेज गॉड. तेन्ना आमकां खऱ्यांनीच आमी उगडास कोत्ता देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हय म्हणून. थँक यू जीसस. कोण पयले फावटी येयला तेंकाय पयलो आत्मो शिकयता. म्हजी सुरवात अशी. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमकां दिला तो आत्मो पयले सुवातेर आमी सजमोन घेवपाक जाय, भिरांतीचो दिवंकूच ना. भिरांतीचो तर देवान आमकां आत्मो दिवंक ना जाल्यार ही भिरांत आमचे भितर रिगोंक शकता? ही भिरांत रिगोवपाक कोण अधिकार दिता? भितर सरपाक भिरांत सैतान. आमीच. सैतान दिना. सैतान बेश्टो चिंतना घेवन येता. सैतान फकत तुज्या मनान सगळें प्रेशर घालता. पूण तेका अधिकार कोण दिता? आमीच दिता. जरी तर हांव ह्या उतराचेर स्थिर हा की देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो, जाल्यार कितलोय सैतान येवन दबाव घातलो म्हाज्या मनाचेर जाल्यार हांव हालची दोलची ना, पूण हांव ह्या उतराचेर स्थिर रावतली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हे उतर कसले? मेलेले. हे उतर जिवे. हे उतर सोडसोडीत. हे उतर काम करीत रावता. पूण पवित्र आत्म्यान कितें जाय? हे उतर उलयल्लें जाय. हे उतर तेका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा हे उतर तुमच्या वोटांचेर दीस आनी रात आसपाक जाय. ही तर सजमणी आमी घेवन ह्या उतराकूच तर वेंग मारली जाल्यार आमचें जिवीत कितलें बरें जातलें. आमकां कसलेय त्रास येयले, कसलेय प्रश्न येयले जाल्यार आमी जाणा आमचो जबाब उतरांतल्यान आमकां मेळोंकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? कितें सजमना? विचारात. कित्याक ही सजमणी भोव गरजेची. पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां शिकयता तेन्ना ही सजमणी जी आमकां फावो जाता ते सजमणेंतल्यान आमकां हें देवाचें उतर अप्लाय करपाक भोव सोंपें जाता. तेका लागून हिंगर बसलें आसतना सैतान येता मनान कितें कितें चिंतना घेवन. तुका कसलें काम दाखयतलो, तुका हिंगर वसोंक जाय, हुस्के दाखयतलो. पूण हुस्के कोती देवा कडसून येना. हे आमी सजमपाक जाय. हुस्के कोती देवा कडसून येयना जाल्यार हे हुस्के कोती कोण घेवन येता? सैतान घेवन येता. तेका नाका हे उतर आमी आयकल्लें, तेका नाका ह्या उतराची आमी सजमणी आमकां फावो जाल्ली. जेन्ना आमकां ही सजमणी फावो जाता न्हू तो आनी रावना. तेजें कांयच शाणपण चलना. कित्याक आतां आमकां सजमणी गावल्या आनी ती सजमणी आतां आमी आमच्या जिवितान आपणायता. सजमणी नासतना आमकां कितें आपणाक जाता? कॅन वी पुट इन टू प्रॅक्टीस विदाउट अंडरस्टँडींग? ना. अंडरस्टँडींग म्हटल्यार कितें? सजमणी म्हटल्यार कितें? प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज. प्रॅक्टिकल म्हटल्यार कितें? आतां पळय फॉर एग्जाम्पल जेन्ना कोण जिमान वयता, आतां जिमान वयता त्या मनशाचो मेन पर्पज कितें? एक्सरसाइज. बट फॉर वॉट ही इज डुईंग द एक्सरसाइज? तो कित्या खातीर जिमान जॉइन जाता? एक बॉडी आपली बिल्ड करपाक न्हू, फिटनेस, एक बरो दिसपाक, मसल ग्रो करपाक. पूण ते एका दिसान जाता? तेका टायम लागता न्हू. आनी आतां सपोज तो कोण वयता
तो एक दीस गेलो आनी 4 दीस वचोना, कितें जातलें? जावचें ना, ब्रेक पडटा न्हू. तेच भाशेन हें उतर आमचे आत्मीक मसल्स तर आमकां बिल्ड करूंक जाय, आमकां वाडोवपाक जाय, जाल्यार आमकां हॉलिडे ना. आमी हें उतर घेवन जी सोजमणी मेवल्या, कसलेय प्रश्न आमच्या जिवितान येयल्या जाल्यार हें उतर घेवन आमी तें उतर आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जाय. तेन्नाच आमकां हें उतर जिवें, तेन्नाच आमकां हें उतर सत, हें उतर काम करीत रावता म्हणून आमकां एक खात्री फावो जाता. आतां कसलोय प्रश्न येयलो, उतर हा, पूण हांव तर भावार्थान हें एक पावल मारिना ह्या उतराचेर थीर रावपाक, जाल्यार हें उतर काम करता म्हणून आमकां कोलीट जातलें ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सिस्टर, कॅन यू रीड Genesis 8:22. पळोवया. जेनेसिस म्हणल्यार मुन्नेचें पुस्तक, नो, उत्पत्तीचें पुस्तक. 8:22. प्रीतम दोगो बोरयान रोपणी आणि लुवणी, तोंडी आणि गोरणी, उन्हाळे आणि हिवाळे, दीस आणि रात केन्नाच ना जावची ना. कितें म्हणटा? प्रितम दोगो पोरयान म्हणल्यार ही प्रितूम आसोसोर कितें म्हणटा देवाचें उतर? रोपणी आणि लुवणी. रोपणी आनी लुवणी. रोपणी म्हटल्यार कितें? लुवप, हें वोपप न्हू, वोपप. वोपतकूच आमकां लुवंक मेवता न्हू. आतां ही पळय, ती आतां खंयच्या स्टेजीर आहा? प्रेज गॉड. सो हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा प्रितूम दोगो पोरयान रोपणी आनी लुवणी, थोंडी आनी गोरमी, उनाळे आनी हिनवाले, दीस आनी रात केन्नाच ना जावचे नात. म्हणल्यार हें कितें आहा तें चालूच उरतलें. कितें म्हणटा? तो एक कायदो कसो, एक तो कायदो. जे कितें आमी लुवता तेच आमी, जे कितें आमी वोपता तेच आमी लुवता. आतां वोपताना आमी कितें करता? पूण बी घालता न्हू. वोपप म्हटल्यार कितें? बी घालप. आतां तें बी कसलें घालता तें बेचे आमकां फळ मेवतलें. आतां माती जाणा, आतां हें शेत दिसता, हितून कितलीय बी घातली जाल्यार ती बी रुजोन येवंकूच जाय न्हू. प्रेज गॉड. सो हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा प्रितूम दोगो पोरयान म्हणल्यार प्रितूम आसोसोर. ही प्रितूम आसोसोर कितें आसतलें? वोपप आनी लुवप. हिंगा रोपणी म्हणटा म्हळ्यार वोपपूच न्हू, रोपणी म्हणटा. ओके, इंग्लिशीन वाचता. थँक यू जीसस. हालेलुया. As long as the earth remains. कितें म्हणटा? As long as the earth remains म्हळ्यार प्रितूम there will be planting and harvesting. कितें म्हणटा? प्लांटिंग. प्लांटिंग म्हणल्यार कितें? रोप. प्रेज गॉड. कोल्ड एंड हीट, समर एंड विंटर, डे एंड नायट. म्हळ्यार गोरमी, थोणाय, दीस आनी रात, ही प्रितूम आसोसोर कितें आसतलें? अशेंच चालू उरतलें. हितूनसून आमकां एस्केप जावंक जायना. एस्केप म्हळ्यार कितें कोंकणीन? पोवंक जायना. हें कितें येता तें आमकां हितूनसून वचपाकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनीक एक ट्रान्सलेशन वाचता. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Shall not cease म्हटल्यार कितें? काबार जावचें ना. केन्ना काबार जावचें ना? ही प्रितूम आसोसोर हें सगळें चालूच आसतलें. सीड टायम, हार्वेस्ट. आतां आमकां पीक बेश्टेच मेवता? बी घालिनासतना आमकां पीक मेवता? ना. बी घालची पडटा न्हू. बी घालतकूच आमकां रोखडेंच
किल्लोन येता बी कितें जाता तेका टायम लागता न्हू तेका लागून ते कितें म्हणटा सीड टायम हार्वेस्ट बी घालतात तो ते जातकूच कितें आसता एक तेका टायम आसता एक तेका प्रोसेस आसता बेश्टेच किल्लोन येना प्रेज गॉड थँक यू जीसस while the earth remains seed time and harvest cold and heat winter and summer and day and night shall not cease म्हणल्यार ही प्रितूम आसोसोर हे वोपप आनी लुवप चालूच रावतले आतां हे वोपप आनी लुवप म्हटल्यार कितें आतां आमकां हिंगासोर दिश्टी पडटा हें शेताचें काम पूण हिंगासोर हें देवाचें उतर आमकां कितें कळीत करूंक सोदता कसले ओपणेची आमकां खबर कोत्ता देवाच्या उतराची हें देवाचें उतर तर आमी वोपलें जाल्यार तेजेच आमकां फळ मेवतलें प्रेज गॉड हें देवाचें उतर तर आमी रिपिनान जाल्यार ह्या देवाचें उतराचें फळ आमकां फावो जातलें ना प्रेज गॉड पूण जेन्ना आमी गार्डनिंग कोत्ता कितले जाणां गार्डनिंग कोत्ता घरा कडेन प्रेज गॉड that time when you put the seed तू जेन्ना बी घालता रोखडीच ती किल्लोन येता it takes time but then you are very anxious about it praise God but do you go and remove the seed from the soil ना आमी करिना न्हू देवाचें उतर तेच भाशेन जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी घालता आमकां जायते फावटी दिसता केन्ना काय हें उतर घडोवन येतलें पूण जे भाशेन जेन्ना आमी संवसारी बी घालता किल्लोत घालता आनी तिका टायम लागता तेच भाशेन हे देवाच्या उतराकूय एक टायम आसा तेका लागून सीड टायम हार्वेस्ट हे 3 प्रोसेस आहा तेजे बी पयलीं घालप मागीर तेजो टायम वेळ तेजो आनी मागीर पीक आमकां कितें जाय आमकां पयलेंच पीक जाय जायते फावटी आमकां बी घालिनासतनाय पीक जाय सारकें न्हू जायते झाडांक पीक जाय पूण देवाच्या उतराची बी आमकां किल्लोंक नाका ती तर आमी रोपिना जाल्यार ते आमी लुवंक शकता तेजे आमकां पीक फावो जातलें ना जे भाशेन संवसाराच्या नदरेन आमी गार्डनिंग कोत्ता आमी एक बी घालता ते बी मातयेन उरोन तेका ती स्प्राउट जाता आनी मागीर तेजो फुडलो प्रोसेस स्टार्ट तेच भाशेन हें देवाचें उतर पूण देवाच्या उतराक आमकां पाशियेंस ना देवाचें उतर आमकां इन्स्टंट जाय फास्ट जाय पूण आतां आमी सुरवातेक कितें वाचलां जेनेसिसान जें तूं वोंपताय तेंच तूं लुवताय आतां वोंपता तेंच तर आमी लुवता जाल्यार ही बी आमी पयले स्वतेर वोपोंक जाय न्हू आनी खंय वोपोंक जाय आमच्या काळजान प्रेज गॉड काळजान ही बी आमी वोपपाक जाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया आतां वोंपता आनी लुवता कोण चडसो शेतकार न्हू शेतकामती न्हू आतां आमी कोण देवाच्या राजाचे पूण जेन्ना आमी ती बी घेता ती बी आमी किल्लत घालता जाल्यार आमी कोण जालीं आमी शेतकामती जालीं न्हू पूण शेतकामतीचे दोन तेजे एक कितें म्हणटा ते आय कांट गेट द वर्ड प्लीज गॉड थँक यू जीसस बागूत म्हणया एक दोन तेजे बेनिफिट्स आहा नॉट बेनिफिट्स थँक यू जीसस शेतकार जो आहा तो पाशियेंसाचो आसता हो पाशियेंस नासलेलो आसता पाशियेंसाचो प्रेज गॉड सो जेन्ना हो शेतकार म्हणटा तेका तर पाशियेंस आहा जाल्यार आनीकूय तेका कितें आहा पाशियेंस आनी कितें सेम ते पाशियेंस आहा आनी तो आवशी आसना तो बेजार जायना तो लेजी आसना आळसो आसना तो पूण तो हार्ड वर्क करीत आसता तोकूच घेवन प्रेज गॉड कित्याक तेका तो तर आतां शेतान येयलो जाल्यार तो दुसऱ्या दिसा न्हिदोन दिता तो आपलो टायम जाणा प्रेज गॉड सो ह्या शेत कामतेचेर दोन
एक तेजे मेन सारखे एक म्हणल्यार पाशियस आणि एक म्हटल्यार हार्डवर्क. ही इज नॉट लेझी. तो आळशी न्हू, पूण तो आपले काम करूंक जाय ते करीत रावता. तो दुयेत पासून पडलो जाल्यार तो आपल्या कामाक वसोंक जाय तो वयताच. तेच भाशेन जेन्ना आमी या संवसाराची आमी शेतकामती जाल्यार आमी ही बी जेन्ना आमी वोंपता तेन्ना आमकां हे 2 गूण आसपाक जाय. हे 2 गूण आमकां आसपाक जाय. एक म्हणल्यार पाशियस आणि एक म्हणल्यार ना हार्डवर्क. शेतकामतेचें काम कितें? कोश्टी. पूण आमकां तसले कोश्ट काडपाची गरज ना. आतां आमी तो कोश्ट म्हणटा आनी आमी खऱ्यानूच ती जी बी ती आमी वोंपता ती तर आमकां आमी कितें म्हणटा वोंपता ते लुवता न्हू, ते आमी लुवपाक सोदता जाल्यार हे पाशियस आनी हे हार्डवर्क. आतां शेताच्या नदरेन तर पळयत जाल्यार तांकां बरो कास्तीक पडटा. पूण जेन्ना आमकां उतरान हे उतर आमी लुवता आमी तर तें वोंपता आनी आमी तर तें लुवपाची ते पीक आमकां आमी लुवंक सोदता जाल्यार आमी आमचें तोंड उकडून हें देवाचें उतर उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमचें हार्डवर्क आमचें कोश्ट म्हटल्यार देवाचें उतर उलोवप. पूण उलयता काय आमी देवाचें उतर? हें देवाचें उतर उलोवपाकूच जाय. इतलेंच. जितलें आमी आयकता जितलें आमी उलयता तितलो आमचो बावार्द वाडटा आनी तोच बावार्द आमकां आदार कोत्ता ह्या देवाच्या उतर घेवन आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती आसूं न्ही त्या परिस्थितींतसून भायर सरपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमले इतले पासून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें विचारपाचें आहा? विचारात. कित्याक विचारल्यार आमी शिकता न्हू. विचारल्यारूच आमी शिकता. प्रेज गॉड. आतां हे शेताचें जें आमकां देव पळयता तो आमकां शिकयता. सर्गींचें राज जावन आसा एक शेत आनी शेतकामती कोण? हांव आनी तूं. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराची बी आमी किल्लत घालता जाल्यार कितें जाता? बरें फळ येता. प्रेज गॉड. पूण हें बरें फळ तर बरे भाशेन तोखतेलें जाल्यार पाशियस आनी हार्डवर्क. पाशियस. आतां पाशियस म्हणटा तेन्ना पाशियस म्हटल्यार कितें? फजमिकाय ते तुमी ट्रान्सलेशन सांगता. ताचो अर्थ कितें? वेळ घेवप. प्रेज गॉड. ओके. पाशियस म्हटल्यार कसलेय सिच्युएशन जावं न्ही यू रिमेन द सेम कॉन्स्टंटली अँड कन्सिस्टंटली. तुज्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येवं न्ही पूण हे पाशियेसान जर तूं हाय जाल्यार हे पाशियस म्हटल्यार रिमेनिंग द सेम इन एनी सिच्युएशन ऑफ युअर लायफ. कसली परिस्थिती येयली पासून जाल्यार तूं त्या उतराचेर स्थिर रावतलें. तेका म्हणटा पाशियस. प्रेज गॉड. तेका कितें म्हणटा? पाशियस म्हणटा. बीइंग एट रेस्ट. पूण हे आतां पाशियस बेश्टेच तयार जाता? कशे भाशेन हे पाशियस तयार जाता? कोणाक खबर आहा? आमच्या बावार्थाची टेस्ट जाता. एक परीक्षा जाता. ते परीक्षेन हे पाशियस तयार जाता. म्हणल्यार हे जे टेस्ट येता ते आमकां फायद्याचे हांव लुचकाराचे? फायद्याचे. पूण टेस्ट तेन्ना आमी संतोष भरीत आसता? आमी संतोष भरीत आसता? ही परीक्षा येता तेन्ना आमी संतोष भरीत आसतात? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सगळीं आमी इस्कॉलाक गेल्यात न्हू. आमकां इस्कॉलान परीक्षा आसताली. आमी त्या परीक्षेक वाचून वयताले ओ शिकोन वयताले? शिकोन वयताली. सो आतां ह्या देवाच्या राज्यान आमकां हे देवाच्या उतरा प्रमाणे ह्यो आमकां परीक्षा येता तेका आमी शिकोंक नाका? कितें शिकोंक जाय? देवाचें उतर. आनी जरी तर आमी हें देवाचें उतर शिकल्या जाल्यार कसलीय परीक्षा यो न्ही आमी आयची दळची ना. कित्याक?
म्हाका खबर हा कसली परिस्थिती येयली पासून परीक्षा येयली पासून जाल्यार ह्या देवाच्या उतरान म्हाका तितूनसून भायर काडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तो जे भाशेन आमी शिकताले आनी परीक्षेक वयताले आमी वाचून वचून आसली पूण आमी पवित्र पुस्तक कितें करता आमी शिकता वा वाचता? वाचताय न्हू आमी. आमी कितें करपाक जाय? शिकोवंक जाय. जेन्ना आमी हे शिकता तेन्ना कितें जाता? हे उतर आमच्या कोडे डिपॉझिट जाता. हे उतर आमच्या आत्मीक अकाउंट जो हा तितून डिपॉझिट जाता आमच्या आत्म्यान. आनी कसली परिस्थिती येयली पासून जाल्यार आमी आलची ना. कित्याक आमकां खबर हा हे देवाचें उतर जावन आसा पदवेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमले पाशियेंस म्हटल्यार कितें तें? पाशियेंस कशे भाशेन तयार जाता? जेन्ना आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता ते परीक्षेन हे पाशियेंस तयार जाता. आतां तूं तर म्हणटाय जाल्यार म्हाका ही परीक्षा नाका पूण म्हाका पाशियेंस जाय. जातलें? ना. ते परीक्षेन भावार्थाची परीक्षा पळय येता तितूनच पाशियेंस तयार जाता. हे आमकां खंय गावता? हे आमकां वाचल्यार खंय गावता पवित्र पुस्तकान? जेम्सान गावता न्हू. जेम्स 1:2. कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. कसली परिस्थिती येयली जाल्यार तूं उचांबळ जायना काय, तूं चिंतनांनी बरो काय पूण तूं संतोष भरीत जा. हे देवाचें उतर आमकां सांगता, खात्रेन सांगता. पूण ती खात्री जी देव आमकां सांगता आपल्या उतरांतल्यान ती खात्रेन तर आमी खऱ्यांनीच आमी संतोष भरीत रावंक एक निर्णय घेता जाल्यार आमच्या जिवितान कितें येयले पासून जाल्यार आमी आलची दलची ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. देवाचें उतर म्हणना तूं तुजें सिट्युएशन येयला तें कन्सिडर कर. कन्सिडर इट नथिंग. कितें येयला तें कांयच न्हू पूण तूं संतोष भरीत जा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो दर एक घडये आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. आनी हो संतोष आमकां कशे भाशेन आमकां फावो जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. देवाच्या उतरांतल्यान हो संतोष आमकां फावो जाता. सो हे देवाचें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आमी उच्चारता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी देवाचो जें उतर हा तितूनसून आमी संतोष भरीत जाता. आमच्यो अस्तंगी आमकां संतोष भरीत जावंक जाता? ना. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी आमचेर पात येता आमचे एबिलिटीचेर आमी पात येवन आमी करूंक कितें फुडें सोदता तें आमकां सदांच उलटें जाता. पूण जेन्ना आमी देवाचेर पात येता, देवाच्या उतराचेर आमी थीर रावता, तेकाच आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेता, आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी कितें शिकले आजून पासून? शेतकामती जावन आसा आमी आनी ही बी जेन्ना आमी वोमता तेंच आमी लुंवता. ओके. वोमता आनी लुंवता हेजेर आतां आमी मातशी शिकोया. जरी तर आतां हांवें एक बी घातल्या आंब्याची, म्हाका कसलें पीक येतलें? आंबोच येतलो न्हू. तेच भाशेन हें उतर जावन आसा एक बी. आमी इतली चतूर आसपाक जाय कसलें गाया उतर उलयता दिसा दिसपोटी. हांव कालोखाचें उतर उलयता ओ उजवाडाचें उतर उलयता? कालोखाचें उतर कोण हाडटा? सैतान हाडटा. उजवाडाचें उतर कोणें हाडलां? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड. आनी आमच्या जिवितान वो उजवाड जंय खंय आमकां काळोख दिसता, जंय खंय आमकां दिसता आमच्या जिवितान कितेंच बरेंपण जावचें ना, वो आमकां आमचें एक सिट्युएशन एक होपलेस जाला, आमकां दिसता आनी कितेंच केल्यार आमच्या जिविताचो उखल ना. पूण हें देवाचें उतर जें जिवें, जेन्ना तें उतराक आमी कान दिता, तेंच उतराचेर आमी नियाळ करता, आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां शेतकाराचें जालें, जें कितें आमी वोंपता तेंच आमी लुंवता. सो तुमकां विचारलें आंब्याची बी घातल्यार कसलें पीक मेवतलें? आंबोच मेवतलो. सो आतां हें उतर
जे आमच्या तणांसून भायर सरता तें उतर तर पवित्र पुस्तकांतलें उतर हा जाल्यार आमकां कितें फावो जातलें? बावार्थाचें उतर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान कितें वायट जातलें ओ बरेंपण जातलें? बरेंपण जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां हें उतर कितले भाशेचें हा? 2 भाशेचें हा न्हू? 2 भाशेचें हा की ना? आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर, कॅन यू रीड 1 Peter 1:23? वन Peter 1:23. कित्याक तुमकां देवान नवो जोर दिला. तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या सोबता वरवीं जिवीत दिला. हो सोब जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा हांगासर? कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. कोणे दिला आमकां नवो जल्म? देवान दिला. देवान दिला. प्रेज गॉड. सो पळय, आमी जेन्ना जल्माक येयला तेन्ना आमी खंयसून जल्माक येयला? देवासून जल्माक येयला आमी वा आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या? आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या. पूण हो एक आमकां एक नवो जल्म दिला. कोणे दिला? आमच्या देवान, सर्गीच्या बापान. प्रेज गॉड. कित्याक तांकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. सो कोणा उद्देशी आमकां हो नवो जल्म फावो जाला? बापा उद्देशी. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. आतां हिंगासर 2 भाशेचीं उतरां हा. विनाशी आनी अविनाशी. विनाशी उतर म्हणल्यार खंयचें उतर? संवसारी उतर. विनाशी उतर म्हणल्यार काळोखाचें उतर. अविनाशी म्हटल्यार देवाचें उतर, उजवाडाचें उतर. प्रेज गॉड. आतां हो जल्म जो म्हणटा न्हू, ह्या उतरान आमचो एक नवो जल्म जाला. तो कशे भाशेन जाता? आत्मांतल्यान जाता. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेता आनी आमच्या तोंडांसून आमी उच्चारता, हो आमचो एक नवो जल्म जाता. प्रेज गॉड. आनी हो नवो जल्म भोव गरजेचो. हो जल्म तर जायना जाल्यार आमकां स्वर्गीच्या राजान एंट्री हा? खबर हा तुमकां? प्रेज गॉड. जेन्ना निकोदेमुसान हें आयकलें तेन्ना तेणें जेजूक प्रश्न केलो, नवो जल्म, बॉर्न अगेन म्हणल्यार हांवें म्हाज्या आवयच्या कुशव्यान परत वयचें पडलें? ना, तेजो अर्थ तसो न्हू. जेन्ना तूं जेजूक आपलो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेताय, तुजो एक नवो जल्म जाता. आनी तो जल्म आमकां बापाच्या कुशव्यांसून फावो जाता. जेन्ना आमी संवसारांत येयल्या आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या. पूण त्या कुशव्यांसून जो जल्म जाला तो आमकां कितें बरें केला? कित्याक आमी पातकी सोयंबाची जल्माक येयल्ली. पूण जेन्ना आमकां ह्या उतराची खबर मेवल्या आनी जेजूची बरी खबर मेवल्या, आमी जेजूक आमी आपणायला, जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण मानून घेतला, त्याच वेळार म्हाजो एक नवो जल्म जाता. आनी ते जल्म जाता तो आवयच्या कुशव्याकीन खूब बरो. तो म्हाज्या सर्गीच्या बापायच्या कुशव्यांसून म्हाका जल्म फावो जाता. आनी तो जल्म कशे भाशेन फावो जाता? जेन्ना हांव म्हजें तोंड उकडून जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हूण हांव उच्चारता आनी सोत मानता, म्हाजो त्याच वेळार नवो जल्म जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी ह्यो जल्म जायना जाल्यार आमकां स्वर्गीच्या राजान वचोंक जायना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जेजू निकोदेमुसाक म्हणटा, जरी तर तूं नवो, यू आर नॉट बॉर्न अगेन, यू कॅनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. सो हो नवो जल्म आमकां गरजेचो. वय, तुमी सोत मानता, जरी तर हो उच्चारून आनी सोत मानून जाता जाल्यार कितल्या जाणांनी हें उच्चारलां? केन्ना तो उच्चारला तुमी जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार? वो आयजूच तुमकां कळीत जालो. पण न्ही येयल्या पळय ती खबर असली खबर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हळ्यार तुमचो सगळ्यांचो नवो जल्म जाला. कोणा थाय जाला?
बापाच्या खुशवेनुसार. वी आर बॉर्न ऑफ द अबा फादर्स वूम, अँड दॅट इज द तो जोन जावन आसा आमचो दुसरो जोल, आणि तो जावन आसा भरपूर फायद्याचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक तुमकां देवान नवो जोल दिला, तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. कितें म्हणटा? जो जोल्म आमचो जाला तोय आता कसो जाला? अविनाशी, विनाशी न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ताणे तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं, शब्द मीन्स वर्ड, शब्दा वरवीं जिवीत दिला. आमकां कोणा वरवीं तेणे जिवीत दिला? उतरा वरवीं जिवीत दिला. प्रेज गॉड. शब्दा वरवीं जिवीत दिला. हो शब्द जीव. हो शब्द कितें? हे उतर कसले? जीव. जीव असलेले. जीव आसा ह्या उतरान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. शब्द जीव आणि सदा जीव उरतलो. कितें म्हणटा? हो शब्द, ह्या शब्दा उदेशी आमकां हें जिवीत फावो जाला. तो शब्द जावन आसा जीव. तितून जीव आसा. प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू, Hebrews 4:12, God's word is active, alive. It is sharper than any two-edged sword. It destroys every yoke of the evil one. Sister, can you read that before we? देवाचे उतर जिवे आणि बोलिष्ट. बोलिष्ट म्हटल्यार कितें? भिरांत आहात होय? ना, बोलिष्ट. ते जिवे आणि बोलिष्ट. ते दोनूय वाट्यांनी पाजलेले तलवारी परस गमता, रोमता. जोय मनशाचो प्राण आणि आत्मो तशेंच सांदे आणि मेंदू दोशी जाता, थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. हे उतर खंयचोरूय रिगोंक शकता. जंय खंय दोतोराची सुई पावना, जंय खंय दोतोराचे इन्स्ट्रुमेंट पावना, थंय हे उतर रिगता आणि काम करून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक ते जिवे सोडसोडीत बोलिश्ट. आणि हिंगासर आमकां म्हणटा 23 म्हणटा, हो शब्द जीव. शब्द, वो शब्द जीव म्हटल्यार हे उतर जिवे मेलेले न्हय. आता आमच्या जिवितान आमकां दिसता आमी मेलेले कशी, जीव येतलो जाल्यार ह्या शब्दाची आमकां गरज. कित्याक हो शब्द जावन आसा जीव. जीव, हो शब्द जीव आणि सदा जीव उरतलो. ह्या शब्दाक मरण ना. ही आमी आयज आमी एकामेकाच्या फुड्यान हा, ही कूड आमची मरण वयतली, पूण हो शब्द काबार जावचो ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हिंगासर शब्द दोन भाशेचे हा, एक विनाशी आणि एक अविनाशी. आता विनाशी म्हणटा तेन्ना सगळे संसाराचो शब्द, संसाराचे उतर, आणि अविनाशी म्हणटा तेन्ना देवाचे उतर. सो आता आमचेर दवरलेले हा, आमी कितें विचून काडटा? विनाशी ओ अविनाशी? आता आमचो दुसरो जल्म जाला तो खंयच्या शब्दाचो जाला? अविनाशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमचेर दवरलेले हा, आमी आता कसले उतर दिसा दिसपटी आमी विचून काडटा, उलयता, आयकता. हे उलयता तितले उतर म्हटल्यार आमी ते उतर किल्लोंक घालता. आमी आयकता तितले उतर आमच्या कानानसून ती बी आमच्या काळजान डायरेक्ट एंट्री जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इंग्लिशीन वाचता. Thank you, Jesus. 1 Peter 1:23.
Thank you, Jesus. For you have been born, that is reborn. कितें म्हणटा? That is reborn from above. स्वर्गीच्या राजाचो आमचो जल्म जाला. तो जल्म खंयचो? दुसरो. आमचो पयलो जल्म जाला तो खंय जाला? आवयच्या कुशीवान. तो कसलो जल्म? संसाराचो व स्वर्गीच्या राजाचो. Praise God. For you have been born again, that is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. Not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal, that is through the living and everlasting word of God. कितें म्हणटा? विनाशी ओ विनाशी. विनाशी म्हणल्यार पेरिशेबल. पेरिशेबल सीड. आणि काबार जाता ती बी ती. आणि अविनाशी म्हटल्यार काबार जायना, तितून जीव हा. त्या बियेन कितें हा? जीव हा. सोबदान त्या जीव आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इफ यू हॅव बीन बॉर्न अगेन. आता बॉर्न अगेन म्हळ्यार तुमकां सोजमणी मेवल्या. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेता आनी आमी बावार्थान उच्चारता, आमचो एक नवो जल्म जाता. आमचो सगळ्यांचो नवो जल्म जाला. आमकां सगळ्यांक एंट्री हा स्वर्गीच्या राजान आसपाक. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमले. Being born again, not of corruptible seed. आता ही विनाशी बी आम्ही म्हणता ती कसली? करप्शन हा तितून. करप्टेबल. प्रेज गॉड. But of incorruptible by the word of God, which liveth and abide forever. आता ही जी बी आम्ही दुसरी म्हणता अविनाशी, इनकरप्टेबल, ती कसली? देवाच्या उतराची. देवाचे उतर. ही बी जी आम्ही खबर करता, ही बी जी आम्ही शिकता, ती बी जावन आसा देवाच्या उतराची. कसली बी ती? अविनाशी. अविनाशी म्हळ्यार इनकरप्टेबल. इनकरप्टेबल म्हळ्यार कळता? हा? पिड्यार जायना. प्रेज गॉड. तितूनसून सगळें बरेपण येता. देवाचे उतराची जी बी हा, जी म्हणटा आमी इनकरप्टेबल, तितूनसून सगळें बरेपण येता. पूण जी बी विनाशी म्हणटा, करप्टेबल, तितूनसून आमकां कांय फायदो ना. ते आमचें सगळें लुसकाण करून येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. बाय द वर्ड ऑफ गॉड विच लिव अँड अबायड फॉर एवर. हे देवाचें उतर कितें म्हणटा? सासणांक तोखता तसले. लिव्थ अँड अबायड फॉर एवर. ते सासणांक उरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सुरवातेक आमी जेनेसीस 8:22 घेतलेलो. थंय कितें म्हणटाले? ही प्रितूम आसोसोर तो कसोर पर्यंत कितें हा? वोपप आनी लुवप. म्हणल्यार ही बी जी अविनाशी हा, इनकरप्टेबल बी हा, ते बियाची आमकां देव सोजमणी दिता. ती बी आमी किल्लोत घालपाक जाय. जरी तर ती बी आमी किल्लोत घातल्या जाल्यार आमी कितें लुवतली? तेच बियेचे पीक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. आता ही बी म्हणटा न्हू आमी देवाच्या उतरांतल्यान पळोवया. ही बी खऱ्यांनीच कितें पळय ती. कशे भाशेन देव आमकां, जेजू आमकां शिकयता आपले वपारेनसून. Can we go to Luke 8:11? तर वपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती, ते आयकतात ती. पूण मागीर ताणें भावार दवरिना जावं आनी सोडवून जोडिना जावं, देवतार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. Luke, no? Luke 8:11. Only the first one I want. तर वपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर.
ही वपार आमी म्हणटा न्हू, आयकला तुमी जेजू वपारांनी उलयलो. कित्या खातीर काय तो वपारांनी उलयलो? सगळ्यांक सोजमणी मेळना जावपाक देव वपारांनी उलयलो. जेजू वपारांनी उलयलो. प्रेज गॉड. हिंगासर कितें म्हणटा, नाव द पॅरेबल इज दीस, द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड. ही जी बियेची गजाल कोत्ता जेजू, ती कसली बी? देवाच्या उतराची. प्रेज गॉड. देवाच्या उतराची. आणि आमी सुरवातेक शिकताली की जे मेरेन ही प्रितूम तोखता ते मेरेन वोपप आनी लुवप. सो जरी तर आमी वोखता ही देवाच्या उतराची बी, जाल्यार आमी कितें लुवतली? बरें, देवाच्या उतरा प्रमाणेच. आता जरी तर आमी आंब्याची बी घातल्या जाल्यार आमी कितें खातली? आंबोच खातली. तेका लागून आमी चतूर आसपाक जाय. कसलें गाय उतर हांव उलयता, उलोवनूच आमी तें उतर किल्लोंक घालता, आयकोनूच आमी तें उतर किल्लोंक घालता. हे किल्लोक घालता ते खंय घालता? आमच्या काळजान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Before we continue, can you read Sister 1 Peter 1:24 after 23? कारण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आख्खे मनशाकूड म्हणल्यार तण आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. तण सुकता, फूल बावता, पूण देवाचो सोब तोखता सदां सरगोना. कितें म्हणटा? मनशाकूळ म्हणटा न्हू. आता मनशाकूळ म्हणल्यार कितें सोजमणी येता? आमी सगळीं आमी मनशाकूळ न्हू. इंग्लिशीन कितें म्हणटा न्हू? फॉर ऑल फ्लॅश इज लायक ग्रास. आता जेन्ना आमी एक कुडीन हा म्हणल्यार आमी फ्लॅशान हा न्हू. प्रेज गॉड. फॉर ऑल फ्लॅश इज लायक grass and all its glory like the flower of grass. कितें म्हणटा? For all flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls off. कितें म्हणटा? ती चार जी हा तोंड ते कितें जाता? सुकता आनी फुलूय बावता. फूल उत्ता सदांकाळ, पूण तें पळोवंक कितलें बरें दिसता न्हू. शेतान जेन्ना फुलां फुलता कितलें बरें. हिंगासर आमकां कितें कळीत करता की मनशाकूळ म्हटल्यार ते अशें. फॉर ऑल फ्लॅश इज लायक ग्रास म्हळ्यार आमी एक चारी भाशेन, आमी एक चारी भाशेन. प्रेज गॉड. फॉर ऑल फ्लॅश इज लायक ग्रास अँड ऑल इट्स ग्लोरी लायक द फ्लावर ऑफ ग्रास. म्हळ्यार जी मोहिमा म्हळ्यार कशे भाशेन डिस्क्रायब करता? एक फुला भाशेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. द ग्रास विदर्स. जे तोंड हा ते सुकता, करपोता, अँड द फ्लावर फॉल्स ऑफ. जेन्ना ते फूल फुलता ते मागीर बावता आनी मागीर ते पडटा न्हू जमनेर. पूण ते फूल आमकां एक आशा ही दिसता. म्हाका भुरगेपणाक दिसतालें हे फूल कित्याक काय पडटा? हे फूल उडोंक जाय आसलें न्हू, कितली सोबिताय हाडटा. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा जे आमचे फ्लॅश, ऑल फ्लॅश म्हणटा. कोंकणीन कितें म्हणटा सिस्टर? ना, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आख्खे मनशाकूळ म्हळ्यार आमी मनशां म्हळ्यार आमी मनशां फ्लॅशान हा न्हू, कुडीन हा न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, आनी एक ट्रान्सलेशन वाचता. फॉर यू हॅव बीन सॉरी as the scripture says, people are like grass. कितें म्हणटा? मनीस जावन आसा एक तोंड, चार. Praise God. People are like grass. Their beauty is like a flower in the field. तेंची सोबितकाय कशे भाशेन हा? एका फुला परी. कसले फूल? जे शेतान दिसती पडटा आमकां. Praise God. The grass withers and the flower fades. तोंड जे हा ते कितें जाता? सुकता. सुकोन ते काबार जाता. फूल आसता ते बावन पडटा. प्रेज गॉड. बट कितें म्हणटा? बट पूण द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स फॉर एवर.
म्हणल्यार हितून आमकां कितें सोजमणी येता? आतां चारू येवपाक बी जाय न्हू, ती कसली बी? शेताची म्हळ्यार संवसाराची न्हू, पूण संवसाराची बी चड टायम तोकोना. जी देवाच्या उतराची बी हा ती सदांकाळ तोखता. तेका लागून हिंगासर आमकां देवाचें उतर शिकयता, मनीस म्हटल्यार पीपल इज लायक ग्रास. मनीस म्हटल्यार एक तण, जे तण आतां आमकां बरें दिसता पावस पडोन, ते आमकां सदांच तशें दिसता ना, ते सुकोन काबार जाता. तेका फूल येता ते बावन पडटा, पूण हे देवाचें उतर सदां तोखता तसलें. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सजमता? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. बट द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स फॉर एव्हर. हे देवाचे उतराची बी जी आमी किल्लत घालता ती सदां तोखता तसली. पूण ही झाडां पेडां आमकां कितें दिसता ती थोड्याच टायमाची. हिंगासर मनीस म्हणल्यार एक चार म्हणून सांगला. चार म्हटल्यार आमकां बरें सोजमणी गावता, कित्याक तण आतां बरें दिसता, पूण जेन्ना ह्यो पावसाचो सीजन काबार जातकूच कितें जाता, तें तण सुकता. तें तण बावना, सुकता, विदर जाता. म्हळ्यार ते दिश्टीच पडून आमकां कळटा ती तण असलें म्हणून सगळें सुकलेलें मेलेल्या परी जाता. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना तूं देवाच्या उतराची बी लुवताय, तूं वोंपताय, तेन्ना देवाच्या उतरांतल्यानूच कितें आमकां बासायला तेच आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो ओ विनाशी आनी ओ विनाशी हेजो आमी अर्थ सोजमोन घेवपाक जाय. विनाशी म्हणल्यार संवसाराची बी, विनाशी म्हणल्यार काळोखाची बी, आनी ओ विनाशी म्हटल्यार देवाचे उतर, उजवाडाची बी. ही बी जे जेन्ना आमी घालता, ती बी किल्लोन येतकूच ती सदांच तोखता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? कोणाक सजमोंक ना हिंगोर पासून? थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी 25 म्हणटा न्हू, बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड रिमेन्स फॉर एव्हर अँड द वर्ड इज द गुड न्यूज. हे उतर जावन आसा कितें? बरी खबर. कोणाची खबर? जेजूची. गुड न्यूज दॅट वॉज प्रीच टू यू. ज्या उतराची पोरगोटणी येद्या वक्तार जाता ती जावन आसा आमकां एक बरी खबर. प्रेज गॉड. जेन्ना ह्या उतराची पोरगोटणी जाता, जे कितें संवसाराचे आमी धरून रावली, संवसाराचे आमी मानून घेतलेले, येद्या वक्तार तेजो नाश जाता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ह्यो दोन भाशेच्यो बियो आहा, विनाशी, अविनाशी. अविनाशी सदां तोखता तसली बी, अविनाशी उजवाडाची बी, अविनाशी देवाच्या राजाची बी. सो आतां आमचेर दजलेले हा, आमी खंयची बी वोंपतात. पयले सुवातेर विचून काडटा, विचून काडलेली बी आमी वोंपता, आनी तीच बी वोंपलेली आमकां आमी लुवतली. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. कशी भाशेन पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. एक मनीस म्हटल्यार एक चारी भाशेन म्हणटा. सो हांव आतां तुमच्या फुड्यान हा, ती थोड्याच टायमाक हांव सदांकाळ उरतलें, पूण देवाचें उतर कितें? सदां. जे म्हज्या तणानसून देवाचें उतर भायर सरला ते उतर सदां तोखता ते. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हे कुडीक म्हजें व्हॅल्यू ना, पूण ह्या तोंडानसून जे उतर भायर सरला, देवाच्या उतराची, बऱ्या उतराची पोरगोटणी जाला, ते उतर सदां तोखता तसले. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? आमी जाणान, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जाणा, वॉट यू सो इज वॉट यू आर गोइंग टू रीप. तूं कितें वोंपताय तेच तूं लुवताय, पूण कशे भाशेन काय तें वोंपप लुवप जावपाक जाय. हेजी सोजमणी जेन्ना आमकां मेवता, जोरी तर आमी विनाशी बी तर किल्लत घातल्या, जाल्यार आमकां येद्या वक्तार देव शिकयता ती बी उमटून काडपाक. प्रेज गॉड. आनी ती उमटून काडप म्हळ्यार भावार्थान जेन्ना तूं ह्या उतराचेर, हे अविनाशी उतर हा तेजेर सत मानताय, तेन्ना आपाप जे कितें संवसाराचे किल्लत घातलेले ते उमटोन पडटा. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून ह्या उतराची सोजमणी गरजेची, हे उतर पोरगोटपाक गरजेचे.
प्रेज गॉड. तेका लागून जेजू वोपारांनी उलयलो. कित्याक जेन्ना जेजू वोपारांनी उलयता म्हटल्यार ते वोपारेन कितें लिपलेले गूट आसा, लिपलेले मिस्ट्रीज आहा त्यो उगडापू जाता. प्रेज गॉड. आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. जेन्ना जेजू वोपारांनी उलयलो शिसा कोडे तेन्ना, ते क्रावडा कोडे तेन्ना सगळो क्रावड जेजू कोडे येयल्लो? थोडोच येयल्लो. कोण येयल्लो? जे कोणाक खरेंच सोजमणी जाय आसली ते जेजू कोडे येयले. तेच भाशेन जेजू आतां हे उतर घेवन जे बरयल्ले आहा, जिवे आहा ते उतर जेन्ना आमी वाचता, आमी शिकता तेन्ना जेजूकूय जाय आमी हे लिपलेले गूट, लिपलेले मिस्ट्रीज आहा त्यो आमकां उगडापे जाल्ल्यो. आमी आयकोता वोपार आमी जाणा, पूण तेजो खरे भाशेन कोण पळय अर्थ सोदता तेका जेजू तयार आसा शिकोवपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Sister, can you read from 23, 24, 25? That's same. 1 Peter 1:23. Thank you, Jesus. कित्याक तुमकां देवान नवो दोर दिला. तो तुमचो पाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमचो आपल्या सोबता वरवीं जिवीत दिला. हो सोब जिवो आनी स्वताक जिवो उत्तलो. कारण पवित्र पुस्तकार अशें म्हणटा, आपके मनशा कोण म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. तोंड सुकता, फूल पावता, पूण देवाचो सोब तोंकता सदां सर्वदा. त्याच सोबताचें शुभ वर्तमान तुमकां परगटलां. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. For you have been born again, but not of life that will quickly end. Your new life will last forever. आता हे न्यू लाईफ कसले? सासनाचे. म्हणजे कसले बियेची गजाल करता? विनाशी ओ विनाशी, ओ विनाशी. Praise God. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. ये विनाशी जी बी हा ती खंयसून येता? लिव्हिंग वर्ड. देवाच्या उतरांतल्यान जिवे उतर, लिव्हिंग उतर. त्या उतरांतल्यान जेन्ना येता, एज द स्क्रिप्चर सेज, पीपल आर लायक ग्रास. मनीस कशे भाशेन आहा जावन कशे भाशेन म्हणटा? तोंडा भाशेन. ते तोंड उरोना, ते तोंड करपोता. एक सिस्टर, कॅन यू रीड अगेन कोंकणी 24? आपके मनशा कोण म्हणल्यार तोंड. आख्खे म्हणटा, थोडे मनशाकूल म्हणटा म्हळ्यार सगळी येयली तितून. आख्खे मनशाकूल म्हणल्यार सगळी. फुडें वच. आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. मनशाकूल म्हटल्यार एक तोंड आनी ताची सोबिताय म्हटल्यार एका फुला इतली. प्रेज गॉड. फुडें कितें म्हणटा? तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचो सोब तोंकता सदां सर्वदान. म्हळ्यार विनाशी बी हा ती थोड्याच टायमाची. अविनाशी सदां तोंकता तसली. आनी अविनाशी जी बी हा तितून कितें आहा? सासनांक तोंकता तसली, पूण कितें आहा तितून? जीव आसा. प्रेज गॉड. तितून जीव आसा. आता आमकां दिसता आमच्या जिविकान आमी खंय तरी मेलोले भाशेन आहा, जाल्यार ह्या उतराक पदवी आसा थंय जिवीत हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 4:17. It is written that God has made me the father of many nations in the presence of God in whom we believe. God gives life. कोण दिता जिवीत?
देव दिता तेजे अविनाशी बिये प्रमाणे जेन्ना आमी ही बी किल्लत घालता ती अविनाशी बी जंय खंय मेलेले कशें दिसता पूण देव थंय कितें करता जीव हाडटा. Praise God. He gives life to the dead and calls into existence things that do not exist. जंय खंय मेलेले कशें दिसता थंय देव जिवीत हाडटा. पूण देव जिवीत हाडटलो जाल्यार ही जी देवाच्या उतराची अविनाशी बी हा ती आमी पयली वोपपाक जाय. आणि जरी तर आमी वोपल्या आणि आमी पाशियेसान हा आमी काम कोश्टी कशी एका शेतकामती भाशेन तर आमी रावता जाल्यार आमचे काम कोश्ट म्हटल्यार देवाचें उतर उलोवप. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सिस्टर, कॅन यू रीड दॅट रोमन्स 4:17? पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव पेडल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो गुंता ताचे पावात दवरून अब्रामाक देवा मुखार आमचो बापूय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता अब्रामाचें उलयता न्हय हांगासर. अब्रामाक भुरग्याचे देणे फावो आसले ना, पूण देवान ताका बसावणी दिल्ली. रोकडीच ती गोडान येयली. कितले टायम लागलो? 25 वर्सां लागली. कित्या खातीर लागली काय ताका 25 वर्सां? ना, बावार्थान रावलो जाल्यार रोखडे जावपाक जाय न्हू. तो पयलो मातसो हालतालो. पूण जेन्ना देवान ताका म्हटलें तें बरयल्लें आहा देव जिवीत दिता तेन्ना तेणें तें मानून घेतलें. आनी ही बसावणी म्हाका आनी तुकाय ती अब्रामाक जी बसावणी दिल्ली ती आयज देव आमकांय फावो कोत्ता. पूण केन्ना ती फावो जाता? जेन्ना हांव ती वोपता. जरी तर हांवें ती वोपल्या जाल्यार त्याच बिये प्रमाणे जे देवाचें उतर हा त्याच प्रमाणे हांव लुवता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तो भुरगे ताका नासले आनी तो त्याच हितून जियेतालो. तो कितें म्हणटालो? हांव राष्ट्रांचो बापूय म्हणटालो पयलो ना. पयलो कितें म्हणटालो? बसावणी नेवचे पयलीं हांव भुरगो नासलेलो म्हणटालो न्हू. हांव नको कोंकणीन कितें म्हणटा पवित्र बट इंग्लिशीन म्हणटा तो म्हणटालो की आपूण चाइल्डलेस म्हणल्यार भुरगे नासलेलो. पूण देव जेन्ना ताका बसावणी दिता ती बसावणी म्हणटा बरयल्लें हा. कितें बरयल्लें हा? देवान अब्रामाक खूब राष्ट्रांचो बापूय केला. जेन्ना तो तें सोत मानता करतलो म्हणटा केला म्हणटा. जेन्ना अब्रामाक तें सोत मानता आनी तें उतर आपल्या जिवितान तो मानून घेता आनी त्या उतराची तो बी किल्लत घालता तो कितें न्हवता? तो खूब राष्ट्रांचो बापूय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा जिवीत ना थंय जीव येता. ना त्यो वस्तू आसाश्यो जाता. केन्ना? जेन्ना आमी हे उतर आमचें तोंड उकडून आमी उलयता. वो आमी रावया देव कोत्तलो म्हणून. कितलीं जाणां रावता देव कोत्तलो म्हणून? सारकें सांगात. कोण तरी रावता हिंगा जी कोण हाजीर आहात ती कोण तरी रावता देव कोत्तलो म्हणून? ओ देवान ऑलरेडी केला. देवान ऑलरेडी आपल्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या आशिर्वादान बोलल्या. हालेलुया. Ephesians 1:3 म्हणटा God has blessed us with every spiritual blessing. आमकां देवान सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ऑलरेडी बोलतलो म्हणटा. बोलल्या जाल्यार आमचे मागणे कशे जावपाक जाय? आर्गां आनी वाखाणणेचे. आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय आमी. कित्याक आर्गां आनी वाखाणणी? अकॉर्डिंग टू मार्क 11:24 कितें म्हणटा? वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर बिलीव यू हॅव रिसिव्ड इट. पयलें कितें म्हणटा? बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड. म्हणजे पयलें कितें येता? बिलीव. फर्स्ट कम्स बिलिव्हिंग. आता तुम्ही हे उतर आयकता, हे उतर तुमच्या कानार पडटा, कितें जाता? बावार्थ येता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा बावार्थ देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. आता ह्या जाग्यार तुम्ही आहात, तुम्ही देवाचें उतर आयकता. तुम्ही तुमच्या घरा परतत येल्यात तेन्ना तुम्ही देवाचें उतर आयकता वा संवसाराचें उतर आयकता?
कित्याक संवसाराचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भिरांत येता, पूण देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना. प्रेज गॉड. कसलो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. सो हे जे आमी शिकतात, विनाशी आनी अविनाशी. अविनाशी म्हटल्यार सदां तोखता तसले. ते बीन जीव आसा, बरेपणाचो जीव आसा, बरेपण हाडपाचे देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी विनाशी म्हटल्यार संवसाराच्या कायद्या नेमा प्रमाणे जे कितें काळोखाचे आहा ते आमच्या जिवितान घडटा. केन्ना? जेन्ना आमी ती बी वोंपता तेच आमी लुवता. प्रेज गॉड. सो मातयेन कसली बी घातली जाल्यार माती म्हणटा नाका नाका, ही बी म्हाका नाका. ते कितें घालता तेंच जाता. सो हे काळीज जावन आसा आमची बरी माती. या काळजान तर आमी विनाशी अविनाशीची बी घालता जाल्यार ती किल्लोन येताच. पूण विनाशीची किल्लोन येता ती चड टायम उरोना. ती कशी जाता? जे भाशेन चार तोळ आसता ते करपोता आनी ते फूल बावता, तेच भाशेन ती विनाशी बी. पूण अविनाशी बी जेन्ना आमी किल्लोत घालता ती बी कसली? सदां तपता तसली. ती मरोना. ती कित्याक? तितून जीव आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. कोणाक तुमकां क्वेश्चन्स आसा क्वेश्चन कितें विचारपाक? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो बिफोर दिस वी रेड ल्यूक, नो? ल्यूक 8:11. कितें शिकताले आमी ल्यूक 8:11? वपार म्हटल्यार कितें? जेजू आमकां वपारेचो अर्थ कशे भाशेन सांगता? वपारेन सांगता बी म्हटल्यार देवाचे उतर. प्रेज गॉड. नाव लेट्स गो टू मार्क 4. थँक यू जीसस. मार्क 4:24. नो सॉरी, मॅथ्यू 13:19. मॅथ्यू 13:19. राजाचे उतर आयकोतात आनी ते समजनात की वाटेर भोपलेल्या बियां सारकी. देवकार येवन तांचे काळजांत भोपलेले ते काडून व्हरता. कितें म्हणटा हिंगासर? राजाचे उतर आयकोता. म्हणजे कसलें राज? देवाचे राज. देवाचे राजाचे उतर तुमी आतां हिंगासर आयकोता. फुडें वाच सिस्टर. आनी ते समजनान. आमी सगळीं आयकोता पूण सगळ्यांक सोजमणी येता? जेन्ना हांव तुमकां विचारता कितें क्वेश्चन आहा, एक म्हटल्यार तुमकां सोजमला, दुसरें म्हळ्यार तुमकां सोजमोंक ना. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी विचारीत आसता सोजमला कितें विचारूंक जाय. कितें म्हणटा सिस्टर? वाच परतून. राजाचे उतर आयकोता आनी ते समजनान ती वाटेर वोपलेल्या बिया सारकी. तुम्ही ही वपार आयकोल्या तुम्ही ती वपार? कितल्या भाशेची माती असता? 4. बी कितल्या भाशेची असता? एकूच बी. प्रेज गॉड. मुद्दाम विचारता कित्याक ते फ्लो येता न्हू तेन्ना मागीर 4च म्हणूंक जाता. प्रेज गॉड. चड गरजेचे. माती असता 4 भाशेची. आता ही खंयच्या मातयेची खबर करता? रस्त्यार पडलेले बिये भाशेन. म्हणल्यार रस्तो म्हणल्यार कितें? ही एक भाशेची माती. प्रेज गॉड. पाथवे हा रस्त्यार पडलेले, खडपांनी पडलेले, काट्यांनी पडलेले आनी बोरे जमनेर पडलेले. आता ही अविनाशी बी हा ती खंय पडपाक जाय? बोरे जमनेर. ते जावन आसा आमचे काळीज. प्रेज गॉड. ते जावन आसा आमचे काळीज. When anyone hears the word of kingdom regarding salvation. आता कोणूय तर देवाचे उतर आयकोता, देवाच्या राजाचे उतर आयकोता and does not understand आणि सोजमणी ना,
जाल्यार कितें जाता? द इवल वन कम्स अँड स्नॅचीज अवे वॉट वॉज सोन इन हीज हार्ट. आता हे बी खंय पडलेले म्हणटा, फुडें म्हणटा, दिस इज द वन ऑन होम सीड वॉज सोन बिसायड द रोड. पाथवे, वाटेर. वाटेर वाट कशी असता? जमीन कशी असता वाटेची? ही शिमिटीची कशी असता न्हू? माती बरी फुसफुशीत माती आसना, पूण तूं शेताची माती तर पयशी जाल्यार कशी असता? बरी सॉफ्ट असता, मोव असता. हिंगासर कितें म्हणटा? दिस इज द वन ऑन होम सीड वॉज सोन बिसाइड्स द रोड. पाथवे. आता बी एके भाशेची, ती वपार शिकयना हांव, फकत सजमणी दिता. एक फर्स्टूच. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. म्हणल्यार जेन्ना आमकां देवाचें उतर, देवाच्या राजाचें उतर आमी आयकता, पूण सजमणी ना, म्हटल्यार कितें? सैतान येवन ती बी जी तुज्या काळजान पडलेली ती चोरून घेवन गेलो. म्हळ्यार कितें गरजेचें? समजप. सजमणी गरजेची. प्रेज गॉड. जेन्ना आमकां सजमणी मेवता, ती सजमणी मेवल्या तीच आमी आमच्या जिवितान आपणायता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. When anyone hears the word of the kingdom regarding salvation. आता हे salvation म्हटल्यार कितें? कोंकणीन कितें म्हणटा salvationाक? साल्वसांव. साल्वसांव म्हटल्यार कितें? एज अ ओर्थ कितें? म्हाका ट्रान्सलेशन नाका. ओर्थ. salvation म्हटल्यार कितें? देवान वाचायलोले ते पावसा. एक पॅकेज न्हू ती? फुल पॅकेज. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या राजा प्रमाणे. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता आनी आमी आमच्या तोंडांसून उच्चारता, आमचो एक नवो जल्म जाता. त्या जल्माक जेन्ना आमी येता तेन्ना आमकां ही पॅकेजूय आमकां ऑलरेडी रेडी आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. अँड डज नॉट अंडरस्टँड अँड ग्रास्प इट, द इवल वन कम्स अँड स्नॅचीज अवे वॉट वॉज सोन इन हीज हार्ट. This is the one on whom seed was sown besides the road. Praise God. So वाटेर पडटा ती कितें आता? कोण येवन वत्ता चोरून? सैतान वत्ता. पयले हितून सुकणें म्हणटा, पूण मागीर डीप अंडरस्टँडिंगान जेजू आमकां शिकयता तो सैतानाक ती रिप्रेझेंट करतालो. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी हे उतर आयकता आनी सजमणी तर येयल्या जाल्यार चोराक चोरून व्हरोंक जाता? कोण तो चोर? सैतान. प्रेज गॉड. तेका चोरूंक जायना, पूण जेन्ना आमकां हे उतराची सजमणी येवंक ना, तेका भोव सोंपें जाता. जे उतर तुज्या काळजान किल्लोंक घातलेले तो काडून चोरून व्हरता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेका लागून हिंगर बसलेली आसतना न्हू जायती चिंतना, जायते हुस्के येता. कोण घेवन येता? तोच घेवन येता. कित्याक तेका इजी जाता न्हू ते उतर जे तुज्या काळजान पडला ते चोरून व्हरपाक. प्रेज गॉड. जॉन 10:10 कितें म्हणटा? thief comes to steal, kill and destroy. चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. प्रेज गॉड. आता हो चोर कोण? तोच चोर तो. प्रेज गॉड. तो येता चोरूंक. तो आता कितें चोरूंक येता? हिंगासर कितें म्हणटा? जे उतर आमच्या काळजान पडला तेजी सजमणी ना म्हटल्यार सैतान येवन चोरून वता. सो सैतानाचो मेन पर्पस कितें? हे उतर आमच्या कडसून चोरूंक. जेन्ना हे तो उतर चोरता तेन्ना कितें जाता? आमचो इबाड जाता आनी आमी इट सेज thief comes to steal, kill and destroy. ते एकदा उतर चोरतकूच आमी एक मेलोली कशी जाता आनी कितें जाता? स्टील, किल अँड डिस्ट्रॉय. आमचो नाश जाता. जे उतर आमच्या काळजान पडलेले तेजी सजमणी तर ना जाल्यार सैतानान ते चोरून व्हेले. आनी तेजो चोरपाक कितें कारण? तो चोरूंक कित्याक येता? तो कितें चोरूंक येता? उतरूच चोरूंक येता. ही कम्स टू स्टील, किल अँड डिस्ट्रॉय. तो चोरूंक येता, मारूंक येता आनी इबाड करूंक येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो सजमले तुमकां हिंगर पासून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी सजमणी ना म्हणल्यार ते आमकां फायद्याक पडटा? ना. कित्याक फायद्याक पडना? ती बी चोरून घेवन गेलो. प्रेज गॉड. तेका लागून सजमणी गरजेची. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया.
Now can we go to Mark 4:24? फोर 24. Yeah. आणि तांकां सांगले, तुम्ही आयकतात ताची चत्राय धरात. तुम्ही जोशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोडटलो आणि कोणीकूय दितलो. कोण म्हणता ही उतरां? जेजू म्हणटा. Then he said to them, pay attention to what you hear. तुम्ही कितें आयकतात ते कितें चोत्रायेन आयक म्हणटा. Praise God. By your own standard of measurement, that is to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom. कितें म्हणटा? That you study spiritual truth. आता हे आमी जे शिकता ते कितें सोत न्हू, ते स्पिरिच्युअल आत्मीक सोत and apply godly wisdom. आमकां जाणवाय कोणा कडसून येता? देवाची जाणवाय आमकां खंयसून येता? देवाच्या उतरांतल्यान. देवाच्या उतरांतल्यान येता. Praise God. Thank you, Jesus. It will be measured to you and you will be given even greater ability to respond and more will be given to you besides. Praise God. Thank you, Jesus. कोंकणीन कितें म्हणटा? तूं आयकता तें चोत्रायेन आयक. काय आणि ताळे सारकुनी आयकतात ताची चत्राय धरात. ताची चोत्राय दोरात. तुम्ही जोशात त्याच मापान तुम्ही देव तुमकां परत जोडटलो. तुम्ही जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आणि उदीकूय दितलो. आणि ओदीकूय दितलो. जरी तर तुम्ही आयकता पूण वयल्या वर आयकता जाल्यार ती बी खंय पडल्या? रस्त्यार पडल्या. आणि ती बी कोण घेवन वयता? चोर घेवन वयता. प्रेज गॉड. ताका लागून त्या हितून मॅथ्यूवान म्हणटा कितें? मॅथ्यू 13:19 कितें म्हणटा? Those who hear the word but does not understand. हिंगासर कितें म्हणटा? पे अटेन्शन टू व्हॉट यू हियर. आता तू पे अटेन्शन केले जर तुका सोजमणी येवंकूच जाय. करेक्ट? तू तर पे अटेन्शन करिना जाल्यार तुका सोजमणी येतली ना. प्रेज गॉड. आणि फुडें म्हणटा जेजू म्हणटा बाय युअर ओन स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट. जे कितें तूं जोगताय ते तितूनच तुका देव ओदीक दितलो. म्हळ्यार जे कितें तूं आयकताय, तूं पे अटेन्शन, तूं चोत्रायेन आयकताय, ती सोजमणी तुका येता तितूनच तुका आनीक बरेपण फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. It will be measured to you and you will be given even greater ability to respond and more will be given to you besides. Praise God. So आमकां केन्ना आनीक मेवतले? जेन्ना आमी आयकतली. देवाचें उतर म्हणटा न्हू जेम्स 1:19 कितें म्हणटा? बी क्विक टू हियर, स्लो टू स्पीक. कितें म्हणटा? बी क्विक टू हियर, बी स्लो टू स्पीक. पूण आमी कितें करता? आमी आयकता उलयता चड उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. म्हाका पयलें खूब उलोवंक लायक जातालें पूण जेन्ना ह्यो स्क्रिप्चर म्हाका सोजमणी येयली न्हू, बी क्विक टू हियर म्हणटा म्हळ्यार तूं चतूर राव आयकोपाक, उलोवपाचें उणें कर. प्रेज गॉड. कॅन यू गो देर? जेम्स 1:19. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आतां तुमी उगडास धरात. आमी सगळीं आयकूंक सुरसुरीत जावची. पूण उलोवपान आनी राग दाखोवपान आमकां उटावळाय आसची न्हय. उलोवपाक सुळसुळीत जावया म्हणटा न्हू? उलोवपाक न्हू ना. चडशी टायम आमी कितें करता? आमी आयकता उलयता उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें म्हणटा पळय आं, आयकात आं सारकें बरे भाशेन. अंडरस्टँड म्हणटा, सोजमोन घेयात. माय बिलव्ड ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, म्हज्या भाव भयणांनी, लेट एवरीवन बी क्विक टू आमी सोळसळीत कित्याक आसपाक जाय? उलोवपाक ओ आयकोंक? आयकोंक. प्रेज गॉड. बी क्विक टू हियर, बी केअरफुल, thoughtful listener, slow to speak, a speaker of carefully chosen words, and slow to anger, patient, reflective, forgiving. Praise God. Forgivenessaची कितें उलयता कोंकणीन? राग. राग. आमकां इजी जाता बोक्षणें दिवपाक? पळय, जेन्ना आमी कितें आयकता, आतां एक उदाहरण आं. प्रेज गॉड.
एक उदाहरण. आता सपोज या भावा बद्दलूच, या भावाक कितें तरी आयकोंक येता, कोण तरी तेजी गजाल करता वायट. आता तो भाव रागान बसतलो, मोगान बसतलो? रागान बसतलो. आता रागान बसता तेन्ना उलयतलो वा आयकतलो? उलयतलो. प्रेज गॉड. जरी तर तो आयकता, देवाचें उतर जे त्याने आयकलां तेच त्या टायमार तो नियाळ करता, तर तेका आनी राग येतलो ना. तेका लागून जेन्ना आमी उलयता सुबेज, त्या उलोवपानच आमचो रागूय भायर सरता. प्रेज गॉड. थँक्यू जे. पूण जरी तर हांव आयकता जाल्यार आमी तोंड उकडटा ना. प्रेज गॉड. आमी फकत आयकता. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Understand this, my beloved brothers and sisters. Let everyone Thank you, Jesus. Hallelujah. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, hear, slow to speak, and slow to get angry. आता हिंगासो 3 वस्तू दाखवता. क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक, अँड स्लो टू एंगर. जरी तर हांव क्विक टू स्पीक आहा, हांव आयकना, हांव उलयत रावता, जाल्यार कितें जातलें? रागान बसतलो. हांव स्लो जातलो रागाक, आनी रागान उलयतलें न्हू. कित्याक हांव उलयता, हांव आयकना. देवाचें उतर म्हणटा तुमी सजनान घेयात, आयकपाक चतूर जायात. चतूर म्हणटा न्हू, सडसडीत जायात, उलोवपाक फाटीं रावात. आता जायते फावटी प्रॉब्लेम्स कितून जाता? आमी उलयता म्हणून न्हू. जेन्ना कितें एक उदाहरण घेवया. आमच्या शेजाऱ्यांत कोणें कितें एक बेश्टें बारीक भासाभास जाता, जरी तर हांव उगीत रावता जाल्यार तें फुडें वाडटा ना. जरी तर हांव ती रावन आर्ग्युमेंट करता, उलयत रावता, आयले पयले वयर काडटा, कितें जाता? राग ती वाडटा. जरी तर हांव म्हजें तोंड बंद करून उगीत रावता, पाशियेंसान रावता, जाल्यार म्हाजो राग आनी भायर सरतलो ना. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा सजमान घेयात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, सडसडीत जा आयकोपाक, उलोवपाक न्हू. पूण जेन्ना आमकां आमची कोण उलयला, आमची कितें खबर केला, आमी कितें परतून वचोन त्या मनशाक हें करता न्हू, धरता आनी तेका इचारता, तुवें कशेंच म्हटलें म्हाका. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. वी लायक टू क्लॅरिफाय, रायट? पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? सडसडीत जा आयकोंक, उलोवंक न्हू. जरी तर हांव आयकोन तें उगीत रावता, पाशियेंसान रावता, हांव आनी वचोन इचारतलें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. जरी तर आमी आयकोंक तर रावली जाल्यार आमी उलोवची ना, आनी उलयना जाल्यार मागीर रागूय आसना, आनी आमी बॉक्सो फॉरगिवनेस म्हणटा. एक स्क्रिप्चर म्हणटा फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग विसरपूय जातले. प्रेज गॉड. नाल्यार आमी त्या रागान कितें तें धरून रावता. तेका लागून आतां आमी कितें करचें पडलें? आमकां राग येवंक नाका जाल्यार आमी आयकोचें पडलें. आतां आयकोपाचें पडलें म्हणटा, आयकोंक सुडसुडीत जाया म्हटल्यार कितें? कितें आयकत? विनाशी ओ विनाशी, ओ विनाशी. विनाशी तर आयकलें जाल्यार रागान बत्तलीन सारकें आमी, सारकें न्हू. संवसाराचें उतर तर आमी आयकलें, संवसार कितें म्हणटा, संवसार म्हाजे कितें चिंता तें तर हांवें आयकलें जाल्यार म्हाका मोग येतलो, राग येतलो? राग येतलो. पूण जेन्ना हांव ओ विनाशी उतर आयकता तेन्ना कितें जाता? म्हजें तोंड आनी उकडचें ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा बी क्विक टू हियर, स्लो टू स्पीक, अँड स्लो टू एंगर. वेन यू बी क्विक टू हियर, कितें जाता? तूं उलोवचो नाय, तूं उलोवंकूय पावचो नाय, आनी तुका रागूय येवचो ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सोजमोलें इतलें बरोवन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सो आमी कितें शिकले आयज? मातशें रिविजन करुया फुडें वयच्या पयलीं. हा, देवाचें उतर जावन आसा एक बी. आतां सगळ्याकीन इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. ओके, that is we are born again. Proverbs 18:21.
हेजेर हें आमचें फाउंडेशन. वाचता सिस्टर. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. मोच्योस दिशा उतराचो परिणाम तुवें मात्र घेवं. कितें म्हणटा तूं कितें उलयताय तेच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. आतां कितें आहा आमकां जिवीतूय आहा आनी मरणूय आहा. पूण पदवी जेन्ना आमी उतर उलयता तेन्ना ती पदवी घडटा. ते पदवी एक रिलीज जाता. एक आमच्या तोंडान जे आमी उतर उलयता आतां तें उतर कसलें जालां काय विनाशी ओ अविनाशी. विनाशी तर जाला जाल्यार आमी कितें हाडटा विनाशी विनाशी जाल्यार मरण. मरण. आनी आमी अविनाशी उतर तर उलयता जाल्यार जिवीत. प्रेज गॉड. हे आमचें फाउंडेशन जावपाक जाय. हे आमचें एक बुनियाद जावपाक जाय. हे देवाचें उतर. कित्याक देवान पदवी खंय दिल्या आमच्या जिबेर दिल्या. डेथ एंड लायफ आर इन द पावर ऑफ अ टंग. पदवी खंय आहा आमचे जिबेर आहा. पूण आमचेर दवरलेलें आहा आमी आतां कसलें उतर विचून काडटा विनाशी अविनाशी. विनाशी तर काडटा जाल्यार आमी उतर उलयता ते आमकां डिस्ट्रॅक्शन हाडटले. आमच्या जिवितान कितें बरें जावचें ना पूण सगळें बरें जावचें ना पूण वायट जातलें पाड जातलें. पूण जेन्ना आमी अविनाशी उतर उलयता आतां हें उतर उलोवंक सोंपें तें पयलीं आमी आयकोंक जाय न्हू. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा क्विक टू हियर. एवरीवन हियर्स द वर्ड बट डज नॉट अंडरस्टँड. सोजमणी ना थंय सैतान येता चोरूंक. कितें देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा लायफ एंड डेथ. इंग्लिशीन म्हणटा डेथ एंड लायफ. कित्याक देवाकूय खबर आहा आमी चड टायम कितें उलयता डेथ उलयता ओ लायफ उलयता. डेथ. ताका लागून ते डेथ फैल्यान घातलां. आमचें उतरूच जालां मरणाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पवित्र आत्मा हुशार कित्याक तो देवाच्या प्रेझन्सान तेणें तें उतर बरयलां. प्रेज गॉड. कोंकणी हेजेर म्हणटा जिवीत आनी मरण. पूण इंग्लीश करेक्ट रायट. I don't know, while studying I got this revelation. कित्याक आमी मरण उलयता. आतां मरण तर आमी उलयता जाल्यार कसलें उतर आमी उजार करता विनाशी. आनी विनाशी उतर थोड्या टायमाचें. तें आमकां दिसतलें बरें बरें कशें पूण एकदांच आमचो नाश जातलो. कितें कितें येता तें आमकां सांगोन येना. आमच्या जिवितान सडनली जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता सिस्टर कोंकणीन म्हणटा तेजी फळां तुमी खातिली. प्रोवर्ब्स 18:21. नो इंग्लिश इट सेज बट कोंकणी उतराचो तुवें परिणाम. परिणाम भोगचो पडटलो. वाच पळया परतून. तूं कितें उलयताय ताच्या वेल्यान तुका जिवीत. पळय कोंकणीन कितें म्हणटा जिवीत. इंग्लिशीन कितें म्हणटा मरण व जिवीत. प्रेज गॉड. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान ताच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम कॉन्सिक्वेन्सीस म्हणटा आमी इंग्लिशीन. परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय वो तुका भोगचो पडटलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां जें कितें आमी उलयता कसलें उतर उलयता एक घडीभर तुमीच दोळे धांपा आनी नियाळ करात कसलें उतर काय हांव उलयलां. कित्याक जें उतर हांव उलयलां तें उतर हांवें वोपलां. आनी जें कितें हांव वोंपतां तेंच हांव लुंवतां. तेजेच म्हाका पीक फावो जाता. जरी तर जाणा जावन ओ नॉको जावन आमी उलयल्या जाल्यार येद्या वखदार आमकां वो टायम एक रिपेंटन्स. रिपेंटन्स म्हटल्यार कितें चेंज ऑफ थिंकींग. मनाची नवसरणी. मन बदलप. जे कितें आमी संवसाराचें घेवन आमी मनान भरलेले ते आतां मनाची आमची नवसरणी कशे भाशेन जाता अविनाशी उतरान. प्रेज गॉड. देवाचें उतर जे अविनाशी
तिथे जेन्ना आमी स्विकारता ते आमी मानून घेता आमच्या मनाची नवसोडणी जाता. येद्या वक्तार एक 2च मिनटां उगीत रावात आनी एक नियाळ करात कसले काय उतर हांव उलयलां, मरणाचे ओ जिविताचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमी जाणा जावन उलयता, जायते फावटी आमकां खबर आहा मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा, तेजो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो, पूण फकाणांनी आमी ते उतर उलयल्या. आनी आयज जे कितें आमी हा ते उतराक लागून हे जिवीत आमचे हे भाशेन आसा. जरी तर तुमी कितें उलयला जाल्यार येद्या वक्तार जेजूक सॉरी म्हणा आनी ते उतर जे कितें उलयल्ले विनाशीचे उतर उलयल्यात ते कॅन्सल करात येद्या वक्तार जेजूच्या नांवान. कॅन्सल करप म्हणल्यार जी बी हांवें किल्लत घातल्या ती बी हांव उमटून काडटा आनी ते प्लेसीर हांव अविनाशी बी किल्लत घालता. देवाच्या उतराची बी हांव किल्लत घालता येद्या वक्तार. जर कोणूय तर हिंगासर जी हाजीर हा पळयत आत्मा तेंकां येद्या टायमार तेंकां उगडास कोत्ता जे जे कितें उतर आमी उलयल्या मरणाचे जाल्यार येद्या वक्तार आमी सॉरी म्हणटा आनी आमी आमच्या मनाची नवसोडणी कोत्ता आनी ते उतर जे कितें आमी उलयल्या ते आमी येद्या वक्तार कॅन्सल कोत्ता. तेका कसलोच अधिकार ना आमच्या जिवितान, कित्याक म्हजो एक नवो जल्म जाला. बापायच्या कुशव्यानसून म्हजो दुसरो जल्म जाला आनी तो जेन्ना जल्म जाता तेन्ना म्हाका सगळें बरेपण फावो जाता. तो जल्म जेन्ना म्हाका फावो जाता ते अविनाशी उतर म्हणल्यार सदां तोखता तसलें उतर. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड for this time of repentance. Each and every person who is here, Lord, is asking for forgiveness, Lord, for the word that we have spoken, knowingly or unknowingly. The word of death, the word of corruptible seed. We are sorry, Lord. And at this moment, Lord, we cancel every word that we have spoken. We take that authority in the name of Jesus and we uproot that seed of corruptible seed right now in the name of Jesus. And we plant the seed of incorruptible. That is your word, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We glorify you, Lord. Thank you, Lord, for this truth. And your word says, Lord, you shall know the truth and the truth shall set you free. Thank you, Jesus, for this time, for teaching us, revealing to us the hidden mysteries. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. वो जो वेळ आमी देवाच्या आसनेन आसली आमकां जी उतरां आमी उलयला तेजो आमकां एक उगडास आमकां दिला आसतलो पवित्र आत्म्यान. करेक्ट. पूण आतां आमी कितें केलां ते उतराक आतां पदवी आहा किल्लोन येवंक वाडपाक ना, कित्याक आमी ते आतां बावार्थान आमी सत मानून ती बी आमी उमटोन काडल्या. आतां ती बी उमटोन काडल्या ती आतां सुवात रीती आहा. थंय आमी कसली बी घालची पडली? देवाच्या उतराची अविनाशी बी आमी किल्लत घालची पडली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ही सिस्टम देवाची. जे कितें हांव उलयतां तेजोच परिणाम म्हाका भोगचो पडटलो. सो जे कितें हांव उलयतां संवसाराच्या उतरा प्रमाणे तें किल्लोन येता, जे कितें हांव उलयतां देवाच्या उतरा प्रमाणे तें किल्लोन येता. Praise God. Sister, before we finish, can you go to Galatians 6:7? Thank you, Jesus. Hallelujah. तुमचीच तुमी पोसोवंक नाकात, देवाक पोसोवंक जायना. तर आमी मोगतां तेच आमी धरतले. कितें म्हणटा? तुमीच तुमकां पोसोवंक नाका. फसोव नाकात.
फुडें देवाक फसोवंक जायना. देवाक आमकां फसोवंक जाता ना. आमी देवाक फसोवंक पासून चिंता जाल्यार आमीच फसता. प्रेज गॉड. आनी फुडें कितें म्हणटा, आमी मुक्ता, तर आमी वोंपता आमी लुकता. तेच आमी लुवतल्या. जे कितें हांव वोंपता तेच हांव लुवता. वॉट आय सो इज वॉट आय एम गोइंग टू रीप. प्रेज गॉड. सो आमी इतली चतूर आसपाक जाय. कसले उतर गाय हांव उलयता, कसले उतर हांव पयले सुवातेर आयकोता. जे उतर हांव आयकोता ते डायरेक्ट म्हज्या काळजान. आनी उतर म्हटल्यार बी. आतां ती बी तर हांवें आयकला, ती बी एंट्री जाली, मातयेन पडली, या बऱ्या मातयेन पडली, काळजान पडली, जाल्यार ती किल्लोन येवची ना? येतलीच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. डू नॉट बी डिसीव्ड. God is not mocked. He will not allow himself to be ridiculed, nor treated with contempt, nor allow his precepts to be scornfully set aside. For whatever a man sows, this only is what he will reap. कितें म्हणटा? जे कितें वोंपता तेच आमी लुवता. सो आयसून आमी कितें वोंपतली? बरें बी. कसलें तें बी? विनाशी ओ विनाशी? ओ विनाशीचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? प्रेज गॉड. सजमला? सजमणी मेवल्या? सजमणी मेवल्या म्हटल्यार उतर तुमच्या काळजान पडला. आनी सजमणी मेवल्या म्हळ्यार चोराक आनी ते चोरूंक जायना. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. So what you sow is what you are going to reap. जे कितें तूं वोंपताय तेंच तूं लुवताय. तो सगळें दवरलेलें आहा बियेचेर. मातयेक प्रॉब्लेम ना. बियेक प्रॉब्लेम ना. ती 4 भासीची माती. आमचें काळीज कसलें जालां गाय? बरें बियेचें जावपाक जाय. जरी तर वाटेर पडलेल्या भाशेन जाला, खडपान पडलेल्या भाशेन जाला, काट्यांनी पडलेल्या भाशेन जाला, जाल्यार आमकां पीक मेवता. त्या 3 हितून पीक ना, 4थ्या हितून पीक आसा. आनी तें म्हटल्यार आमचें बरें काळीज. आनी तें पीक कशें आहा? 30, 60 आनी 100. प्रेज गॉड. सो आमचो आवंडो कसलो आसपाक जाय? 30, 60 ओ 100? 100. प्रेज गॉड. दुसरे फावटी आमी येता, दुसरे फावटी जेन्ना म्हाका पयस वचमो हिंगासर आपयतलो तेन्ना आमी तेजेर आनी खोलायेन शिकोया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 2 वस्तू मोतीन दवरात. आमी कोण? ना, आमी कोण? देवाच्या राज्याची शेतकामती. शेतकामतेचे गुण कसले? 2 गुण सांगल्या. पाशियेंस आनी हार्डवर्क. हार्डवर्क म्हळ्यार हे भाशेन हार्डवर्क न्हू. देवाचें उतर आयकोपाचें, देवाचें उतर उलोवपाचें. प्रेज गॉड. तेका हार्डवर्क म्हणून येता आमी. हार्डवर्क पसून ना तितून. व्हेरी इजी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो एक म्हळ्यार आमी आयकोता तितून ती बी एंटर जाता आमच्या बऱ्यो मातयेन. आमी उलयता तितूनय ती एंटर जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी आमी कितें पळयता तितूनय ती एंटर जाता. सो 3 gateways आर वॉट टू एंटर फॉर द सीड? आयज, इयर्स, माउथ एंड आयज. आमी कितें पळयता, आमी कितें आयकोता आनी आमी कितें उलयता. जे कितें आमी उलयता तितून ती बी किल्लत घालता. जे कितें आमी आयकोता तितूनय आमी बी किल्लत घालता. आनी जे कितें आमी पळयता, जरी आमी विनाशी बिये प्रमाणे तर आमचे नदरेक आमी मुखार हाडटा जाल्यार आमी कसली बी किल्लत घालता? संवसाराची, कालोकाची. ते संवसाराच्या कालोकाचे आमकां बरेपण हाडटले ना. प्रेज गॉड. ते आमकां कितें हाडटलें? डिस्ट्रक्शन हाडटलें. पूण जेन्ना आमी उजवाडाची बी किल्लत घालता, उजवाड म्हटल्यार जेजूच, जेन्ना आमी देवाच्या उतराची बी किल्लत घालता, अविनाशी बी आमी किल्लत घालता, तेन्ना कितें जाता? बरेपण येता. द फूल पॅकेज वी गेट, द सल्वेशन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सगळीं उबी रावया. निमाणें मागणें करया. देवाक आर्गां दिवया पयले सुवातेर. ही जी भाव भयणां हिंगासर एकटवल्या तेंच्या खातीर, तेंच्या गोरेब्या खातीर, ती हिंगासर चुकीन मिस्टेकीन ती हिंगासर येवंक नात.
पूण देवान दर एक भाव भयणां हिंगासर नांवान उलो करून हाडल्या. कित्याक देव तुमकां तुमच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी तुमकां तुमची वळख तेका. देवाचें उतर म्हणटा तो तुमकां केन्ना सांडचो ना म्हणून सोडचो ना. थँक्यू जीजस. जेजू हांव तुका आर्गां दिता हे शिकोवणे खातीर, जे कितें तुवें आमकां शिकयलाय, हे जे लिपलेले गूट आहा ते तुवें आमकां उगडापे केल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी. आमी ते मानून घेता आनी आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जातलें जाल्यार ही अविनाशी बी जी आहा ती आमी किल्लोत घालपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी आमी सुरवातेक शिकल्या, सुरवातेक जेन्ना देव म्हणटा जेनेसीस 8:22 प्रितूम आससोर सीड टायम हार्वेस्ट, बी वॉपप आनी लुवप हें चालूच उरतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हे तुज्या उतरा खातीर, हे तुजे सोजमोणे खातीर, आनी जें कितें तें आमकां शिकयलाय तें आमकां भोव म्हत्वाचें जालां. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा बापा. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर, ह्या सगळ्या देण्या खातीर, ही सगळी आत्मीक देणी तुवें आमकां फावो केल्या त्या खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. आनी हिंगासून जेन्ना ही म्हजी भाव भयणां भायर सरता, तीच जी बी तेंच्यांनी हिंगासर कानान आयकोल्या, अविनाशी जी देवाच्या राजाची, ती आयसून ती व्हरोन ती किल्लोत घालता म्हूण हांव तुका आर्गां दिता आनी हांव सोत मानता बापा. आनी ताजो जें कितें ती वंपता तेंच ती लुवता. आर्गां तुका बापा, वखाणली तुका बापा. ही शिकोवन सोंपी केल्ल्या खातीर आनी सगळें जें तुवें आमकां शिकयल्ल्या खातीर, सोंपेपणान तुवें आमकां शिकयलें, आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. सगळ्या बरेपणा खातीर आमी तुका वाखाणटा बापा. तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमकां कितेंच उणेंपण ना बापा. आमी सोत मानता बापा, आमकां कितें पोवंक जाय पळय तें आमी सोत मानता बापा. जंय खंय आमकां दिसतालें जेन्ना आमी हिंगोर ह्या स्वातेर येयल्लीं, जिवीत ना कशी, मेलोली जाल्ले भाशेन, पूण तुजें उतर रोमन्स 4:17 म्हणटा, गॉड गिव्स लायफ टू द डेड. देव जिवीत दिता खंय जिवीत ना पळय थंयसर, आनी ना तें आसोशें कोत्ता. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी ही पदवी आमच्या जिबेर आसा, ही पदवी तुवें आमकां दिल्ली आसा. ती पदवी आमी उजार करूंक, हे पदवेचो आमी बरो फायदो काडूंक आनी आमचें जिवीत आतां नॅचरल आसचें ना पूण सुपर नॅचरल, सैम व्हड तें जिवीत आमी जियेतलीं बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड फॉर ईच अँड एवरी ब्रदर अँड सिस्टर हियर. तूं जाणाय तेंच्या कावजाचे ओत्रेक, तूं जाणाय तेंचे कोस, तेंचे त्रास. येदे वक्तार तूं तेंकां हात लायताय. येदे वक्तार तुज्या आसने ती ह्या जाग्यार अणभवता. आनी देवाचें उतर म्हणटा Psalms 97:5 every mountain melts like wax in the presence of God. Thank you Jesus for this promise. जे कितें खडपा भाशेन आमचें जिवीत जाल्लें, जे कितें एक बियेन एंट्री मारून तें आतां खडप जाल्लें, पूण तुजें हाजीरपण आसा बापा तेन्ना सगळें तें मेल्ट जाता, सगळें तेजें डिस्ट्रक्शन जाता. एवरी माउंटन melts like wax in your presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for this time, for this day, and for this teaching, Lord. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen.